कथा वजें. कथाकार मेलविन रोड्रिगस. मावशेन इजार आनी बुशर्ट शिवून दिता म्हूण सांगिल्लें काळजांत उमाळून आयिल्लीं संतोसाची लारां दोळ्यांच्या आस्टेक आपटाल्ल्यान त्या ब्रेस्ताराचे रातीं मांद्रेर परतल्ले कडेन न्हीद पोळण धांवली. मावशेचो म्हाका मोग जालो. मावशी म्हाका मोगाळ दिसली. वज्या सांगाता तिका उखलून बोवाडो काडया म्हूण बगलें, पूण तिका उखलचें त्राण म्हज्या जिवांत ना म्हूण कळटाना हांव कळवळ्ळों. म्हज्या जिवाक त्राण दिवचें त्राण म्हज्या कुटुंबाक नातलें. देखून मावशेन आबूक थोड्या तेंपाक आमगेर धाडटाय गो येवज्या म्हणून म्हज्या आवय लागीं विचारिल्ल्या वेळार मायन नाका म्हळें ना. मावशेगेर तिची धूव बुल्ला सोडल्यार हेर कोणी नातलीं. मावशी सदांय फुलकार पेंटेक याराक वेताली. थोडे खळे, आबोलीं, केकाचे सर, चिकोळीं, मागीर अप्रूप बिंबलीं, पोपायो, गोंयटां, चूर्ण आनी कारांदे विकूंक व्हरताली. तिच्या पेंकटा कोवोंचे पोतयेंत रातीं 10 वरांचेर घरा फाटीं परतना 60-70 रुपये तरी आसताले. त्या पयशांनी गोड, कापये पिठो, उंडो, दूद रातींच ती हाडून येताली. हप्त्याच्या दिसांनी सकाळीं इगर्जे मुखले मार्केटीक वचून आसल्यार शेवटाळे, सौंदाळे, दड्यारे, तारले आनी कांय ना तर राशीची मासली तरी हाडटाली. आयताराचे सकाळीं 5:30 मिसाक वेताना हातांत पोतें व्हरून फाटीं येताना दुकराचे न्हय मासाच्या मापळ्या तावन हाड मास तरी हाडून येताली. आमगेर सोमारा नुस्तें गेल्ल्या तारसोळ्यांची कडी शेनवारा पासून आठोवन खोळाच्या आंब्या सांगाता तोंड लावची गत आसल्या म्हाका मायन बिज्या मावशेक रवोंक वेता हे पुता विचारतना मेरेर तावन उसाळटाना गायंदोळा जाल्ले तितली खुशी जाली. साटली पोटली घेवन भायर सरलोंच. मावशेक ही म्हजी गरज आसली. बुल्ला सांगाता माडांक तशें मोगरेक उदक घालूंक एक हात तिका जाय आसलो. कितलो म्हळ्यार आपले बहिणीचो सुचरको पळय. हांव पावलोंच मावशेच्या तोंडार जायो फुल्ल्यो. बुल्लाच्या तोंडार आबोलीं रंगलीं. बाप्पू सुमार वर्सां आदींच सरुल्लो. कसो सरुल्लो हांव नेना. ताका पळयलो उडासी सारको ना. तोपी येतालो, मावशेक मारतालो म्हणलें हांवें आयकल्लें. पूण ते विशीं सोदना करची आतुराय म्हजे थंय नातल्ली. मावशेचे मालगडे धुवेक फोणेगोल काजार करून दिल्लें. पूत बेळगांव लागसार एक गॅरेज चलोवन आपल्या कुटुंबा सांगाता रावतालो. निमाणें उरलें म्हळ्यार बुल्ला. ताचें इस्कॉल जाल्लें, टायपिंगी जाल्लें, काजार मात जावंक नातलें. मावशेगेर पावतच म्हजे उमेदीक पाखां फुटलीं. सकाळीं 5:30 उठोवन उशें गोडाची एक गोट कापी पियोवन हांवें आनी बुल्लान बांय लागीं वचाचें आसलें. 5 मोडांची बांय चड कांय गूण न्हय. दोंगराच्या थळांत घर जाल्ल्यान उदकाची रास. 2 हळताच्या कोळशांनी आमी उदक ओडचें आनी सांगाताच माडांच्या मुळांक आनी मोगरेच्या आळ्यांक वचचें. नाणयेच्या बांदाक, काकसांतले चाट्टेक आनी कुजनांतल्या रान्नाक अशें 15-20 कोळशे सर्तीक उदक. सुरवेर उदक ओडून म्हज्या हाताची कात गेली. मागीर सवकास दड्ड जाली म्हण्या. 8 मावशी पेज वाडटाली. तोंड लावंक कितें तरी आसतालें. जेवन हांव इस्कॉलाक वेतालों. मावशेच्या गुस्तारांनी बुल्लान सांजेची मावशी पेंटे गेल्या उपरांत करून दिवच्या खाणांनी म्हजे बावळे भरून आयले. हरदें फुलून आयलें. इस्कॉलांत म्हज्या बांकार बसच्या बाजीलान विचारलें, आबेल खंयच्या मुड्याचें शीत जेवता सायबा? मावशेच्या मुड्याचें सांगता म्हूण चिंतलें, पूण तोंड काडलें ना. घरा वचून आरशांत म्हाकाच पळयतना बाजीलाच्या मोवळ्यांतलें सत म्हाका दिसून आयलें. हांव फुगुल्लों. मावशेक भियोनशी पिडा आसली. कुसकूट आवाजाक ती उडून पडटाली.
सुडयेतेचें पोंत तिचे काके लागीं हांव लागयतना म्हज्या पुताच्या घरा नळे गो बोबो घालून लागसारच हांव किटकिटतना बडकीच्या पुता सांगून म्हाका धांवडावन हाडून कुल्यांक 2 मारताली. म्हाका खुशी जाताली. मारल्या उपरांत बेजार पावून दुखले रे आबू म्हाका बेश्टाय नाका पुता सांगून म्हजी तकली धरून सगळ्या आंगार उम्याचो शिवूर वताली. सुरवेच्या थोड्या दिसांनी सोडल्यार उपरांत हांवें तिका बेश्टावचें सोडुल्लें. तशें करिनाका म्हणून बुल्लांनी 8 दोस मागुल्लो. एक दीस मारनेमीच्या वेळार यार चड आशिल्ल्यान मावशेक फुलां बांदून दिवच्यांत कुमोक करूंक हांव फुलकार पेटेक गेल्लों. मावशेच्या दोनीय कुशींनी तशें मुखल्यान फुलकारां बसुल्लीं. शिवंत्यांची रास, आबोल्यांचे सर, नंताच्या दसमेच्या फुलांच्या सरांचे दोंगर, तोपल्यांनी उपयोवचीं कळ्यांचीं, जायांचीं, कुंद्यांचीं, धड्यांचीं चाकां पळोवन पोट भरतालें. कुंकुणलीं कोंकणे वार्जीक करून फुलां घेताले, थोडीं देवा खातीर, थोडीं माथ्या खातीर. मारनेमेचे दीस जाल्ल्यान वेसांची खातड आसली. मावशेच्या मुखार चेडवाचो वेस येवन रावुल्लो. मावशी तकली पोंदा घालून फुलां गुंताली. तितल्यार मुखल्यान बसले फुलाबायेन बिज्जाबाये सांगून मावशेच्या आंगार उदक उडयलें. मावशी म्हज्या पुताच्या घरा नळे गो सांगून उडून पडली. एकच फावटी उबी जावन दोनीय हातांनी वेसाच्या दोनीय थानांक दामून मुड्डिलें. वेसागार उसमोडलो. उपरांत खावजेलो. सनीन जाताना मावशी लजेली. उपरांत गडबडेर 5 रुपयांचो नोट ताच्या हातार घालून ताका धान्न फुलाबायेक आनी तिच्या संतानाक 1000 गाडी दी लागली. न्हिदले कडेन फुलांचो संवसार आनी त्या संवसारांतलीं मनशां आशार पाशार जाताना त्या मनशां मदली मोगाळ मावशी उठून दिसली. परत्यान इजार आनी बुशर्ट असो उडास जिवो जावन मावशेन लुगाड हाडून दिल्लेंच म्हाज्या लांतल्या लिगोरी टेलरा कडेन वस्तू शिवूंक दिजे शिवयलेंच न्हेसून हप्त्यांतल्या सानवारा दिसा कुलाट्या वचून मांयक दाखयजे म्हणून निचीव गट केलो. मावशेन वस्तूर असो प्रस्ताव काडूंक कारांनी आसलें. चवथेक 2 दीस उरले. फाल्यां सांजेर हितलांतली रांदवय सक्कड कान तयार दवरिजे. परवां सकाळीं फुडें सोडी नासता सक्कडी फुलां खुंटीजे. शेजारचीं विसरून हाडिजे. मावशी खळे बांदतना हांवें आबोलीं गुंतीजे. मावशी याराक वेताना माथ्यार कुरपाणें दवरून पदवा पर्यांत 90 आनी 3 मेटां चोडून तिका रिक्षा करून दिजे. म्हाका दोळे आड जाता जाताना खुशी जाली. जाल्ली खुशी चवथेच्या कामाक लागून ह्या काम केल्या उपरांत मावशेन शिवून दिवच्या वस्तुराक लागून म्हणलें समजोवचे आदींच न्हीद पडली. शुक्रारा दिसा इस्कोलांतावन आयिल्लोंच बुल्लान आनी हांवें कारांदे उस्तिले. पोपायो काडल्यो. मोगरेर सोडिल्ले वालींचेर कांय थोडीं तेंडलीं गोंयटां मेळ्ळीं. आत मेळ्ळे. वाळेर पयलेंच उस्तून सुकून दवरलें. रातीं पावुलेच मावशेन त्या सर्व वस्तूंचेर एकोडी दिश्ट सरयली. तिच्या तोंडार आसलो परजळ पळोवन तिका म्हजेर खुशी जाल्या म्हणलें पारकिलें. बिंबलीं फाल्यां काडल्यार पुरो मावशे म्हळें हांवें. जायत पुता, सकाळीं बेगीन उठा, फाल्यां उदकाक रजा, बेगीन फुलां काडा, फुलां गुंतूंक जोबेला की आपयलां. सकाळीं 11 भितर हांगातावन भायर सराजे. वावळी आसा मगो बुल्ला, डब्बो नाही पळय गो. तिणें सांगलेंच बुल्लान आसात म्हणच्या जिन्सार हूं कुट्टिलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठूंक आशिल्ल्यान रातचो तेर्स मोटवो केलो. 5 कण नामान मरयो फकत जेजू बोळ्यांक देंवयल्यो. झटपट जेवल्या न्हिदोंक गेल्या. फुलांक आनी म्हाका लागशिल्लो संबंद आसलो. फुलांनी आपलो सॅक्रिफीस करून म्हजे दुबळिकायचे कांटे काडच्यांत येदोळ पासून मजत केल्ली. म्हज्या ल्हानपणार म्हज्या आवयन वाघमेरीचे बुंत 4 आबोल्यांची आळी गेनीक घेतिल्ली. मूत, शेण, गोबोर सराग पडिल्ल्यान आबोलीं दराळ जातालीं. मेळिल्ल्या पयशांनी 1 पावटींच्या जेवणाक तरी तांदूळ येतालो.
सांजेचे सदांय 6:30 वरांचेर हांव टॉर्च घेवन व्हडली मांयक मुखार वेतालों. टॉर्च येवच्या आदीं कट्टे भितर कॅन्डल पेटोवन व्हडली मांयक वाट दाखयतालो. तर ताच्याकी आदीं चूड आशिल्ली. व्हडली मांय पी गुड्यार फुलां विकूंक वेताली. थंय पावूनच 5 पयशे म्हज्या हातार पडटाले. त्या पयशांनी सदांय एक कोब असो कुडको हांव खातालों. दुसरे क्लास चितावन 7वेक पडटा पासून सदांय खोबू केल्ल्यान म्हजे दांत आतांय घट उरले. फाटीं येताना 8 जातालीं. हांव आनी व्हडली मांय सगळे वाटेर तेर्स म्हणटाले हांव. म्हज्या माथ्या वयले सुमळेचेर कुरपानो आसतलो. तीं पाशार जाल्लीं वर्सां पावसाळींत जावचे करकरे. म्हज्या आवयन आमी वेगळींच रावाजे म्हणून हट धरून कुलाट्याक पावुल्ल्या वेळार आसली ती आमची गत. आनी आतां 3 वर्सां उपरांत परत्यान वेंगेंत आरायल्लो तो फुलांचो संवसार म्हज्या मेंदवांत मोड आसतना घाली लागलो. सकाळीं उठून फुलां काडलीं. मावशेन आनी जोबेलबायेन मेळून गुंतून काडलीं. हांवें आबोलीं गुंतलीं. गुंतना डब्बान म्हज्या बोटांक तोपलें. पूण इजाराच्या बुशर्टाच्या संतुसांत ती दूख कळ्ळी ना. 9:30 जायज्यो जाल्यार सक्कडी तयार जाल्लें. पोंदल्या व्हड कुरपान्यांत पोपायो, कारांदे, गोंयटां, तेंडली आनी हेर जडायच्यो वस्तू दवरल्यो. इल्ली वावळी गली वळेरूय दवरलें. ताचे वयर आनीक कुरपानो दवरून तातूंत सर, कळे, आबोलीं, जायो, चिकोळीं दवरलीं. केकाचे सर फाळेतान बांदून विंगड दवरले. 11 जावच्या आदींच मावशी न्हेसून तयार जाल्ली. तिचो कुरपानो घेवन पदवा वयर पर्यंत पावोवंक आसलें. बरी सुंबळ तयार करून माथ्यार दवरली. बुल्लान आनी मावशेन कुरपानो उखलून म्हज्या माथ्यार दवरलो. जड आसा रे आबू, सांबाळ म्हणाली मावशी. भिये नाका मावशे, हाचें की जड वजें व्हडली मांयचें हांवें वयलां म्हळें हांवें. कुरपानो माथ्यार पावलोच बगलेसो पदवस्सो माथ्यार येवन बसला तशें बगलें. गोमटी मायाक जाली आनी तकली बुजांचेर येवन बसली. माथ्या वयल्या वज्याचें वजन पांयां तळा पावुल्ल्यान पावलां काडूंक कश्टाचें जालें. पूण म्हजें तें हट आसलें. मावशेचो मोग आसुल्लो आनी ताच्यागी चड इजाराचो आनी बुशर्टाचो उडास आसुल्लो. पदवाच्या मुळांत पावतना वयर सोडूंक आसचीं मेटां चिंतून हांव हारवलों तशें बगलें. मावशेक आपोवन म्हज्यान जायना मावशे सांगया म्हूण बगलें. मावशी आनीकी लागीं पावूंक नातली. फाटीं पळय नासता पांय उखल्ले. पांयांचीं पोटरां लोंकडाचे चेंडू जशें लोळा लागले. हांव 20 मेटां चडल्लों. मागीर कश्टांनी साळी संपयली. बारीक कांप म्हज्या शिरांनी पाशार जावंक लागली. पयलो पांय उपरांत आंग तकली आख्रेक कुरपणूच कामता तशें बगलें. 60 मेटां काबार जाल्यान कोन्ना. आनी किती सालागीं मेटां आसलीं. पयशिल्ल्यान भोवशे पदवाच्या मुळांत हांव मावशेचो ताळो आयका लागलो. मावशेक आपया माथ्या वयलो कुरपानो सकयल दवरया चिंतून फाटीं पळोवचें प्रयत्न केलें. तितलेंच पांयांचो थारो चुकलो. तरतरलो. लखणी आयली. तकली मालवाली. हांव पडलो. अमतो उदारो पडलो. लोळोवन 1-2 मेटां सकयल पावतना म्हजें इजार बगलेच्या एका रुखाच्या पाळाक कशेंगी शिरकालें. इजार शिरकाल्यान हांवूय शिरकालो. कुरपानो उसाळिल्लो. कारांदे, गोंयटां, तेंडलीं मेटां देंवोवन सकयल वेचीं दिसलीं म्हाका. कळ्यांचीं चाकां, फुलांचे सर, आबोलीं चल्लापिली जावन माथयेंत बरसारलीं. आयिल्ल्या परमळान म्हज्या कुल्या पोंदा एक तांती आमलेट जालां तें कळ्ळें. दोंफरां फुटल्लीं. कोंपरां चेंजारिल्लीं. पोल्याच्यो काती दांडयेर उमकाळच्या वस्तुरा बरी उमकाळटल्यो. म्हाका बरें दुखुल्लें. कुडीक दुखुल्लें, मनाकी दुखुल्लें. मावशेचो उडास मनाक रिकच्या आदीं खुद्द मावशीच चिंचेचे आडार घेवन पालो पेंगटा कोवून म्हज्या सामकार उबी. आडाराचें मार पयलें फाटीर, मागीर कुल्यांक, उपरांत पांयांक पोपायतना ते दुखी मदेंय उठचें त्राण म्हाका खंय तावन आयलें कोण जाणा. धांवचें प्रयत्न केलें. मावशी गाळी दिताली. म्हजी चवथ पुसून केली अन्नाड्यान.
सकाळीं सांजेचें पोटाक सुरको पडलो तर अशें जातें ना. माती कांयजे हाणें बेकोफ किंचो. हांव पदवा वयर पावुल्लो तरी मावशेच्यो गाळी आयकताल्यो. कुरपानो पडिल्ले घडये म्हाका बेजार जाल्लें तरी आडाराच्या मारां आनी उपरांत आयकल्ल्या गाळींनी काळजाचेर बारीक करवानां पडलीं. हांव दुखी नाटलो. हुस्कारे चड जाताना तिचो रागी आयलो. चोडटी म्हातारी, हांवें जाय म्हणून कुरपानो सकयल घालाय तर. हिचें बुशर्ट आनी इजार टॉमीक शिंवूं दी. म्हज्यो गाळी मना भितर भायर पडनातल्यो. पडलीं फुलां आनी उसळिल्लीं फळां मावशी कशी आरायता म्हणलें पळोवंक गेलो ना. दोळ्यांतल्यान दुखां देंवतालीं, आंगांतल्यान रक्तां पाजारतालीं. हांव धांवलों कुलाट्या पर्यंत, म्हज्या घरा पर्यंत. पावुल्लोच कितेंय विचारच्या आदींच आवयन म्हाका आरायलें. दनपारां जेवणाचो वेळ जाल्ल्यान सर्वां घरा सासल्लीं. कितेंगी हुलपोवचें तिणें म्हज्या गायांचेर वतलें. हांव वतलों. थोडें समाधान मेळटाना मांयक गजाल सांगली. मावशेच्यो गाळी सांगल्यो. तिणें ते घडये कितेंच म्हळें ना. म्हजे सुस्कारे रावले नात. तिणें म्हजें माथें पोशेलें. पालो म्हज्या माथ्यार ओडलो. दोनी हातांनी पुटलोवन धरलें. तूं आमकां वजें जावंक नाय पुता, तूं हांगाच राव म्हणाली. म्हज्यो भयणी मात्र दारा एडयांत रावून आवयक आयकनासचे परी कश्टांनी किटकिटतालीं. तीं हांसताना म्हजे हुस्कारे चडले. मायन एक धेंगणो घालन तांकां भायर धांवडायलें.